जनरेटर कित्याक यूज करता तर दे आर नॉट रिलाय जावं शकना जे लायन येता केन्ना ट्रिप जाता पण 1-2 मिनटाक गेल्यार व्हडलो कितें फरक पडटा ना पण आमकां व्हडलो फरक भरपूर फरक पडटा. अख्खो सेटअप परत स्टार्ट जावपाक ताका 10-20 मिनटां लागतली. तुजी लायट एक समजा हाफ मिनटान येयली ओके जाल्यार सुद्दां पण आमचो सेटअप उबो परत जावन परत चालू जावपाक ताका लागतले होल मोमेंटम ऑफ द इव्हेंट ड्रॉप्स. टोटल वयता न्ही. एक मूडच वयता कित्याक ऑडियन्स आतां सपोज देज अ स्टेज शो आनी अशें जाता जायना न्ही. इवन जनरेटराचेर जाता अशें केन्ना केन्ना कितें समजा कितें जालो प्रॉब्लम जाल्यार जाता अशें पूण नॉर्मली जायना केन्ना चुकून ते मागीर. सो फक्त सेफ्टी म्हणून तुम्ही जनरेटर्स यूज सेफ्टी न्ही म्हणजे कंप्लिटली रिलायबल तेजेर आहा जनरेटराचेर. इफ यू टेक तो एक पावर कनेक्शन घेतल्यार इट्स अनरिलायबल, इट्स इंटरप्टेड, यू कॅन एक्सपेक्ट इंटरप्शन. सेकंडली इट्स अनस्टेबल, fluctuation. Third is you don't know whether it will trip or due to overload or whatever. So what you do is generator, you can set the frequency, you can have uninterrupted without any problem. You can divide the power exactly for whatever you want, and it's all in your control. So without any interruption, the event can happen from start till the end without any, and that's what happens in Goa. No event is run on light. power supply, because even if you have power supply, you need to have a backup generator. So what's the point in having both? Taking it. Might as well have only one, which you're completely in control with. So that's the whole philosophy behind it. आणि इवन हे आता सगळे साऊंड सिस्टम येते ते खूप कॉस्टली असता. आता एलईडी वॉल येते सगळं. आता डायरेक्ट पावराचेर जर समजा कितें फ्लक्च्युएट जालें तेजे जर जळो ती रिस्क कोण घेतलो. It's very expensive. एक्सपेन्सिव्ह न्ही. तुजो इव्हेंटाचो कॉस्ट खंय सगळ्यात 1 लाख 2 लाख आणि तेजो एलईडीचो कॉस्ट खंय 25 लाख आणि जर कितें जालें जाल्यार मागीर कोण जबाबदार. पण इमॅजिन करा की तो एक इट इज अ लाईव्ह शो. आता नरेंद्र मोदी एक भाशण करता कन्सिडर येतली व्हडली सभान सडनली फ्लक्च्युएट जावन लायट बंद पडली समज जनरेटर ना जाल्यार कितें जातलें तुमी चिंता. कोणाचें कितें जातलें खबर आसा. ना अशें जालां जावना न्ही जालाय बीन अशें So- इवन व्हडलो एक इव्हेंट. मिनिट और 10 Yeah, yeah, सेकंड्स 10 seconds. आता he is in his space of talking. 1 सेकंड ट्रिपूच 1 सेकंडान जालो तुजे 20 मिनिट्स गेली. आमचो पीएम केन्ना उलयता की ही इज इन पेस सडनली तो तक्कून लायट गेली वॉट विल बी द No, सिच्युएशन. and mostly all these events, high profile events, are telecasted, live telecast. लायव्ह टेलिकास्ट It's all live. तूं स्टॉपूय करपाक So you can't take risk.